मोगाळ भावां भयणीनो, असरियांचे गूंड आत्मिकतेचे आनी बेसावांचे लोकां मोगाळ पुणशेत आत्तूर सालोरेस बाजिलिकाची वार्षिक महापरब 2024 जनेर 21 तारीख आयतारा तावन 26 तारीख शुक्रारा पर्यंत व्हडे भक्तीन मानान आनी संभ्रमान चलतली. लगभग 300 वर्सांचें चरित्र आसचें हें पुणशेत बाजिलिका म्हणली व्हडविकाय लाभल्या उपरांत सर्व वर्गाच्या लोकांक एक लोकां मोगाळ पुंतळ जाला. लागीं आनी पयसतावनी हर एक समर्थीच्या भक्तिकांचो वाळोत्सव हांगासर येता. ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या भक्तिकांक देवाचे कृपेजर भरपूर लाभल्या. 2026व्या वर्साचे महापरबेचो विशय मागा आनी तुमी घेतल्यात. 2025 जुबले वर्साक तयाराय जावन 2026वें वर्स मागण्याचें वर्स म्हूण पापा फ्रांसिसान पासारलां. मागणे देवा आनी आमचे मदलो संबंद जिवो दवरता आनी वाडयता. तेचपरी मागण्या द्वारे आमी आमच्यो गरजो देवा लागीं उसारता आनी ताचे शिवाय आमी जियोंक शकना म्हणलें आमकां समजता. ह्या वर्सांत आमचीं कुटुंबां मागण्याचीं कुटुंबां जावन रुतां करूंक आमकां देव सालोरेसा मरेपात उलो दिता. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमी मागण्याचे मनीस जावन चलोवंक ही महापरब आमकां आदार जातली. ह्या वर्साची महापरब सालोरेसाच्या मजतीन ह्या बाजिलिकांत आमकां बेसावां आनी देणी लाबोवची जावं. समाधान, एकवट आनी सौहार्दता हांगासर रुतां जाताना जात भेद नासता सर्व भक्तिकांक एक आशिर्वादाचें केंद्र ही बाजिलिका जाल्या. ह्या वर्साची महापरब आमकां सालोरेसा मरेपात देवाचे कृपेदेनी लाभचो सुवाळो जावं. तुमकां सुमेस्तांक मोगान आत्तूर कारकोळ सालोरेसाच्या महापरबेक हांव हार्दिक स्वागत मागतां.